डीजीपी ऑफिस न्ही? डीजीपी आहा ऑफिसान? अमित पाटकर उलयता. मोबायल तागेलो बंद येता. छत्री आठ. चालू मारून काँग्रेस पार्टीचो प्रेसिडेंट रे साहेबा. खंयच्यान आनी कितें गोंयच्यान उलयता. न्ही आतां डीजीपीचो फोन आतां मोडला आनी डीजीपी कडेन फोन ना. अरे हय रे, पूण डीजीपी म्हणटा तो आतां गोंयच्या पुलिसाचो हेड मरे, बॉस. ताजो फोन कसो रिप्लेसमेंट दुसरो स्टँड बाय दवरा मरे. हा, प्रमोद सावंता सांग मरे एक मोबायल घेवन दी म्हण ताका. कॅन यू से डीजीपीचो फोन मोडला म्हणून? कितें रे म्हणजे म्हजे बॅड लक की हांवें फोन केलो तेन्नाच दिलो रिपेराक. बरें आयक आतां म्हजी कंप्लेंट सिरियस आसा. तो ऑफिसान आसा डीजीपी आहा. हॅलो हॅलो हे आता तुम्ही गोवा पुलिसाची मस्ती आणि दादागिरी पळयात. आता हांवें डीजीपी ऑफिसान फोन लायल्लो आणि तो आता कोण पीसी हांव नको ते तुम्ही आयकले. तो सांगता की डीजीपीचो फोन म्हणटा तो मोडला, रिपेराक दिला. कित्याक ह्या सरकाराकडे पैसे ना डीजीपीक एक मोबायल दिवपाक. डीजीपी ऑफिशियल नंबर यूज करता 7875756001. ओडॅसिटी पळया त्या ऑफिसराची. तो पीसी कोण आहा तो म्हाका सांगता ताजो फोन म्हणटा तो मोडला. डीजीपी म्हणतो मिटिंगे आहा खंय आहा. आतां हांव फोन कित्याक केल्लो? 1.5 वर जालें. वी हॅव कॉल्ड 112 इमर्जन्सी बिकॉज देर इज एन इमर्जन्सी. गोंयची दोंगरां कापता. एक पुलीस पावना हांगा. सो ते डीजीपीक विचारपा लागून हांवें फोन केल्यार हे गोंय प्रमोद सावंत सरकाराचे पुलिसाची ही उतरां. सो हाच्या वयल्यान तुम्ही पळयात की सामान्य गोंयकार, एक सामान्य नागरीक जो आज त्रासान पडला, ताका हे सरकार जस्टीस दिवपाक शकना, न्याय दिवपाक शकना. दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी.